नाफ्ता घेवन वचपी जहाजाचें इंजीन बंद पडिल्ल्यान पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ल्या जहाजाक कसलीच जतनाय घेयनासतना मुरगांव पोर्टान गोंयच्या हद्दीन येवपा खातीर परवानगी दिल्ल्यान ह्या जहाजा वयल्यान गोंयांत खवदळ चालू आसा. हें जहाज हालींच जाल्ल्या वादळान व्हांवून राजभवना कुशीक पाविल्ल्यान मुखेलमंत्र्याचेर पेज आयला. मंगळारा दीस मुखेलमंत्री सावंतान मुरगांव पोर्टाचेर वचून पळोवणी केल्या. जहाजान आशिल्लो नाफ्ता काडपा खातीर जायती मशिनरी हाडल्या. बेरेस्तारा जहाजांतलो नाफ्ता काडपा खातीर सुरवात करतले. लोकांनी आबूज जावचें न्ही अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान जहाजाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांक म्हायती दिल्या. एमपीटीची आज जी चर्चा आशिल्ली ती सगळे स्टेक होल्डर्स जे आमकां सद्या जी वेसल ऑलरेडी जी सीन आसा पळय न्ही तितून 2000 टन नाफ्ता आसा तो एम्प्टी करपाक जाय, तो काडून दुसऱ्या वेसलांत घालपाक जाय. ताज्या संदर्भांतली चर्चा आशिल्ली. आमकां कितें कितें लागतलें सो ताज्या खातीर पयल्यान पयलीं आमकां जो हायड्रोलीक पंप जाय. इट इज एन हायड्रोलीक पंप. तो पंप ऑलरेडी आमी मुंबयच्यान मागयला. तो आतां एमपीटीच्या जेटीचेर आसा ऑलरेडी. तो पंप बाय हेलिकॉप्टर आमी व्हरून त्या वेसलाचेर दवरतले. आजूय बी जे आमचे 2 मनीस जे आसा ते DG शिपींगचे आयल्या ते त्या वेसलाचेर आसा. ते नाफ्ता आसा त्या वेसलाचेर ऑलरेडी 2 मनीस आसा. ते डिजायन करता की खंय व्हरून दवरपाचो, कशा पद्दतीन दवरपाचो आनी ताज्या उपरांत हायड्रोलीक पंपांतल्यान नाफ्ता जो आसा पळय तो काडून आमी बार्जीस पळयला 2. म्हणजे ऑफकोर्स वन इज 1400 टन आनी दुसरी आहा ती अरावंड 200 टन. तो नाफ्ता काडून त्या हायड्रोलीक पंपांतल्यान आमी त्या बार्जीनी शिफ्ट करतले दोनूय. आनी हो शिफ्टिंगाचो प्रोसेस जो आसा हो परवा सुरू जातलो 31 तारखे दीस. इफ वेदर येवटेन जर परमीट जालें जाल्यार 31 तारखेच्यान तो वेवस्थीत रित्या सुरू जातलो, ना जाल्यार 1 तारखेच्यान जातलो. बट मेजर नाफ्ता काडपाचें काम इट वील कंप्लीट विदीन 4 days. म्हणजे आमी 1 ते 5 तारीख पर्यंत तें नाफ्ता सगळें काडपाचें काम जें आसा तें शिफ्ट जातलें. आनी दीस नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज वेसल्स वी आर शिफ्टिंग टू द शीप. ती दुसरी शीप UAEच्यान येता ज्या मनशान हो नाफ्ता ऑलरेडी घेतलो विकत. द कस्टम हॅड गिवन द परमिशन्स, कस्टम हॅड क्लियर द एवरीथींग फ्रॉम दॅट नाफ्ता ओनर आनी द शीप ओनर जो ती शीप नलिनी शीप ज्या ओनरा कडल्यान नाव द शिफ्ट हो जो दुसरा नाफ्ता विकत घेता ताका कस्टमरांनी क्लियरन्स दिला. आनी ती UAEच्यान वेसल जी आसा ती 4 दिसांनी पावतली. म्हणजे आमी 1 तारखेच्यान जरी नाफ्ता काडपाक सुरू केलो पूर्ण नाफ्ता त्या बार्जीन वतलो आनी बार्ज देन इट वील गो इन द डीप सी एंड दॅट ट्रान्सफर द नाफ्ता फ्रॉम दॅट बार्ज टू द ऑन दॅट शीप. आनी अशा पद्दतीन 5 तारीख पर्यंत हो प्रोसेस सगळो कंप्लीट जातलो. हेका लागपी बार्जीस इन प्लेस ऑलरेडी रायड ऑफान आसा. हेका लागपी पंप ऑलरेडी आमी हाडलो. वी हॅव ऑलरेडी टेकन द परमिशन फ्रॉम द डिफेन्स मिनिस्ट्री टू लिफ्ट दीस पंप हायड्रोलीक पंप फ्रॉम हियर टू द दॅट नलिनी शीप. हाजी आमी जी परमिशन्स आनी बाकीचे सगळे पूर्ण रेखी जी करपाक जाय तितकी ऑलरेडी केल्या. फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो दीस प्रोसेस वील सगळो स्टार्ट जातलो. कल लिफ्ट करे ना, कल लिफ्ट करेंगे सर. फाल्यां लिफ्ट करतले आमी आनी परवाच्यान तो प्रोसेस जो आसा हो सुरू करतले. एज पर एज आमी ठरयल्या त्या प्लॅनिंगांच्यान वचत जाल्यार परवाच्यान नाफ्ता जो आसा हो काडून ट्रान्सफर करपाक आमी सुरू करतले. ताज्या उपरांत 1-2 दीस आमकां ती क्लीन करप किंवा त्या शिपाचें कितें करप हाजें डिसिजन जें आसा हें सगळें मागीर घेतले. बट एज पर आवर प्लॅनिंग वी हॅव डिसायडेड एवरीथींग. आत्तां कशेच बाबतींत खंयचेच बाबतींत म्हणजे कोणीच भिवपाची गरज ना. कारण आमी जेका म्हटलां की ती जी शीप आसा नलिनी ताज्या सभोवती वी हॅव डन द बूम बॅरिंग ताका म्हणटा, म्हणजे वीच इज 2 feet इन द डीप आनी 1 feet अबाव द सी वॉटर लेवल बूम बॅरिंग केलां. चुकून सुद्दां इफ इट इज अ स्पिलेज जाली, ऑयल स्पिलेज कितें स्पिलेज जाली जाल्यार आमी तें स्पिलेज जें आसा हें सगळें काडून घेवपाक शकतले. ऑलमोस्ट ऑल द प्रिकॉशन्स म्हणजे ताज्या बाबतींत आमी आतां तो नाफ्ता लेवला ताच्या अगोदर पयलीं ताजेर नायट्रोजन घालतले कारण खंयसरूच कसलोच इन्सिडंट जावपाक जायना. ऑल द प्रिकॉशन्स ऑलमोस्ट वी हॅव टेकन. आनी ती शीप जी आसा पळय ती शीप सुद्दां एट प्रेझेंट इट इज टोटली लँडेड ऑन अ रॉक आनी मड. म्हणटा उपरांत ती हालपाचो आनी विशय ना. ऑलरेडी त्या खातीर हें सगळें शिफ्ट केल्या उपरांत वी वील डिसायड अबाउट दॅट नलिनी शिफ्ट कितें करपाचो मागीरचो विचार. सर, एक्सपेन्सीस आर बोर्न बाय MPT और गोवा गव्हर्नमेंट फॉर द डिजास्टर. गोवा गव्हर्नमेंट आत्ताच्या घडीक तरी एट प्रेझेंट डिसिजना प्रमाणे गोवा गव्हर्नमेंट कसलोच एक्सपेन्सीस आमी बॉर्न करिना. वी हॅड ऑलरेडी गिवन अ लेटर टू द MPT. लागलें कितें जालें तें तेंच्यांनी बॉर्न करचें पडटलें. बट द ओनर ऑफ दॅट शीप ही हिमसेल्फ हॅज एग्रीड
एट प्रेजेंट तरी वॉट एवर द एक्सपेन्सीस कितें आहा ते बॉर्न करपा खातीर आनी इन केस कितें ऑल द वे आमकां डिफेन्स मिनिस्ट्री दे आर ऑल्सो हेल्पिंग लॉट by giving this helicopter and all those things. All people are helping us, including the MPT. They are also helping us. त्यात गोवा गव्हर्मेंटाचेर फायनान्शियल बर्डन कांयच नासतना एट प्रेजेंट तरी आमी ऑपरेशन कंप्लीट करता. मुखेलमंत्री सावंतान जहाज राजभवना कुशीक व्हांवून आयिल्लें तेन्ना जहाजाचो कप्तान आनी धन्याक अरेस्ट करपाचो आदेश दिल्ल्याची म्हायती पत्रकार परिशद घेवन पत्रकारांक म्हायती दिल्ली. मात आतां तांणी कोणाकच अरेस्ट करपाचो विचार ना अशें मुखेलमंत्र्यान जाहीर केलां. म्हटलां त्या प्रमाणे आमी पयल्यान पयलीं त्या कॅप्टन ऑफ दॅट नलिनी शीप ओनर ऑफ दॅट शीप आनी इवन दो म्हणजे प्रायमा फेसिया आमी MPTचेय थोडेशें निग्लिजन पडला बट द DG शिपींग हॅड गिवन द परमिशन. पण आत्तां आमकां ऑफेन्स कोणाचेर घातला हें म्हत्वाचें ना. आमकां तो नाफ्टा काडून दुसरे कडेन तेच्यान शिफ्ट करप हें चड म्हत्वाचें आसा. ऑल द पीपल आर एट प्रेजेंट दे आर वीथ अस. म्हणजे तूं म्हणशीत की तो हेजो ओनर जो आहा पळय नलिनीचो ओनर ही इज ऑल्सो वीथ अस. कारण अनलेस एंड अनटील with his consent also we need to do. त्या खातीर आमी कोणाकूच आतां अरेस्ट कर आनी हें कर म्हणूंक ना. कारण ह्या सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन हे आमकां ऑपरेशन्स जे आसा हे ऑपरेशन पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. आफ्टरवर्ड्स वी वील थिंक हू इज एट द फॉल्ट. बट आमी पळयतले कारण दे ऑल पीपल आर कॉपरेटींग वीथ अस एट दीस मोमेंट. ही इज ऑल्सो देर सो दॅट त्या खातीर तांकां सगळ्यांक विश्वासान ऑपरेशन आमी पयलीं कंप्लीट